उत्तर गोयच्या लोकांनी एकठांय येवन सोमारा राज्यात जावपी बिग टेकिटेक्स इव्हेंट्सच्या विरोधात पत्रकार परिशद घेतिली। या महोत्सवाक लागून पर्यावरणाचेर तशेंच संस्कृतायेचेर वाईट परिणाम जाता। आवाजाचे प्रदूषण, येरादारीची गर्दी, कोयराचे व्यवस्थापन फावो त्या प्रमाणात जायना। तशेंच ह्या महोत्सवाक लागून गुन्यांवूय वाडल्यात। देखून उत्तर गोयच्या लोकांनी ह्या महोत्सवाक विरोध केला। आज आमचो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो विशय असो आशिल्लो की एक व्हिडिओ व्हायरल जाला की सनबर्न गोवा 2024 बॅक टू वागातोरकार म्हणून। सो आमकां अशें दिसलें की आमी शिवोलेचे लोक जे नॉयज पोल्युशना खातीर झगडटाले अंजुना आनी नॉर्थ गोवाचे खुबशे आमचे लोक आसा, आमकां अशें दिसलें की आमी असले जे बिग टिकेट इव्हेंट्स आसा तांचो विरोध करचो। कोणाक म्हाका सांगपाची अशें गरज व्हडलीशी दिसना की असले बिग इव्हेंट्स आमकां कित्याक नाका ते। हो 4 दिसाचो तो खेळ आसता तो आमच्या फुडले पिळगेक, आमचे यूथ, आमचो जो कल्चर आसा, आमचे जे दायज आसा, आमचे जे गांव आसा तो पिड्ड्यार करून वता आनी आमकां आमचे गांवचें नांव खंयच्याच परिस्थितीन पिड्ड्यार करपाचें ना। म्हणून आमी सगळे लोक आयज हांगा आयला आनी असले जे आमी स्पेसिफीक खंयच्याच इव्हेंटाचें नांव घेयना। वी आर ओपोजींग बिग टिकेट इव्हेंट्स इन नॉर्थ गोवा। #SaveGoa. Keeping this point in mind, let us ponder further on why we are here. We are all aware of the legalities. Let us consider sunburn. There has been a case last year in the High Court regarding sunburn and how they have breached the laws, the rules and regulations. What we plan to do about this, we have a big plan, big in the sense whatever the villagers need, whatever we as residents staying in these villages need, we will listen to them, we hear their voices, and that's why we are here today. That if this case, if any big ticket event, sunburn or any other event that is going to destroy the lives and the surroundings and the locales of the local people, we hope that the courts will uphold the Constitution of India, because it was built, it is of the people, by the people and for the people.